नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर दोन व्यक्ती आसात आनीक तुमकां खबर आसतलें की आमी रेरेस्ट ऑफ द रेअर केसी भितरच आमी दोन व्यक्तीक घेवन हिडोन करतात. त्यो व्यक्ती कोण हें जेन्ना हांव तुमकां सांगतलो तेन्ना तुमकां लक्षांत येतलें की व्हाय दीस इज अ रेरेस्ट ऑफ द रेअर केस. आनीक त्यो व्यक्ती ह्या स्टुडियोंत आसात हाजो म्हाका जितलो आनंद आसा तितलोच अभिमानूय आसा. इतल्याच कारणा खातीर कारण दोनूय व्यक्ती अश्यो जाणी आपल्या आयुश्यभर वाद केले नात, संवाद घडोवन हाडल्यात, वाद मिटयल्यात, नवीन भुरगीं घडयल्यात, नवीन जनरेशन्स घडयल्यात. आनी आज आमी एका अशे वळणाचेर आसात जंय फुडें कितें हो प्रश्न आसा. हांव चड वेळ घेना. म्हजे बरोबर पयले गेस्ट आज स्टुडियो भितर आसात गोंयांतले नामनेचे कोंकणी साहित्यीक ज्ञानपीठकार भाई मावजो. भाई वेलकम. आनी नॉट अ सरप्रायज बट फॉर द फर्स्ट टायम वी हॅव अ व्हेरी ग्रेट पॅनल हियर. आनी म्हजे बरोबर दुसरे गेस्ट आसात ते गोंयांतले नामनेचे शिक्षक, प्राचार्य, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल बाब सामंत. सर वेलकम. नमस्कार. भाई सुरवात तुमचे कडच्यान करता कारण वाद कितें हें म्हाका दिसता हांवें आज गोंयकाराक एक्सप्लेन सुद्दां करपाची गरज ना. पूण हांव सुरवात एकाच मातशी मस्ती प्रश्न विचारून करता. तुमी वाद कित्याक केलो हाजे वयल्यान हांव सुरवात करता. पयर म्हाका एक दीस फोन आयलो पत्रकाराचो आनी हालीं खूब वेळा म्हाका फोन येतात, तुजें मत कितें आसा, तुजें म्हणणें कितें आसा. आनी म्हाका विचारलें, आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी एक स्टेटमेंट केला की मराठी जर पत्र आयलें ताका मराठींतल्यान उत्तर दितलें. हें बरोबर आसा काय म्हाका विचारलें. हांवें सांगलें अर्थांत बरोबर आसा कित्याक इंग्लिशीन जर पत्र आयलें आमी इंग्लिशीन उत्तर दितले, मराठीन जर पत्र आयलें मराठीन उत्तर दिवपाक कितें चुकलें, कांय ना. ताजेर तागेलो प्रश्न आशिल्लो की राजभाशा कायद्याक धरून आसा काय म्हणून. हांवें सांगलें धरून आसा, पूण राजभास कायदो हो कोंकणी खातीर आसा. राजभास कायद्यांत एक भाशे परस दुसरी भास आसना, खंयच्याच राज्यांत ना. ताजेर ताणें विचारलें हाजेर राजभास कायदो बदलपाची गरज आसा काय म्हणून. ताजेर म्हाका दिसता त्या हातूंत हांव ट्रॅप जालो. कित्याक खूब फावटी आमकां पत्रकार जेन्ना प्रश्न विचारतात ताजी फाटली भुमिका आमकां खबर आसना. म्हणजे हांवें ताका सांगलें हय केन्ना तरी बदलपाकच जाय, पूण खऱ्या अर्थान म्हाका सांगपाचें आशिल्लें राजभास कायदो जो तयार केला तो इम्प्लिमेंट करात पयलीं. ते इम्प्लिमेंट जायना हाजी म्हाका खंत आशिल्ली. पूण त्या वेळार ताणें तें विचारलें आनी ताणें जालें कितें प्रश्न आशिल्लो इल्लोसो निमाणो सोंपता आसतना विचारिल्लो. पूण हेडलायन जी दितात न्ही थंय पत्रकार आमकां विचारनात. हय, आमकां प्रश्न विचारतात आनी आपल्याक जाय तेंच पिकअप करून सांगतात. हांव तुमकां थोडेशें भितर सांगता, पत्रकारांची जात. हांव तुका सॉरी, हांव तुका म्हणना तुमकां मस्ती प्रश्न विचारलो, तुमी म्हाकाच मस्ती म्हणपाक लागले. ना. एक फावटी खंय जेन्ना आमचो पोप साहेब जेन्ना फ्रांसाक गेलो, पॅरिसाक देंवलो, तेन्ना ताका एका पत्रकारान विचारलें हांगा नायट क्लब आसात, तुमी वतले काय म्हणून. ताणें विचारलें आर देर नायट क्लब्स इन पॅरीस. दुसरे दिसा पेपराचेर हेडलायन आयली, आर देर नायट क्लब्स इन्क्वायर्स पोप. म्हणटकीच निमाणें ताणें ताका प्रश्न कितें विचारला ताजे परस उत्तर कशें डिस्टॉर्ट करप हें पत्रकारांचें सोंपलें. तुमी म्हणटात हें डिस्टॉर्शन जालें बिफोर आय गो टू ना, सर. पूण म्हाका दिसता की आमी जबाबदारीन उत्तर दिवपाक जाय. पूण एक सांगता, म्हगेली भुमिका आज बदलिल्ली ना. जी 40-50 वर्सां पयलीं हांव उलयतालो तीच भाशा आजूय उलयतां. हांव वाद म्हाका पसंद ना, म्हाका संवाद आवडटात आनी वितंडवाद तर सामको पसंद ना. आनी हांव सामको विरोध. हांव ज्या जाग्यार वाद आसा थंय हांव संवाद घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतां, पूण ज्या जाग्यार वितंडवाद आसा थंय हांव वावभर पयस रावतां. सामंत सर, भाईन ओपनिंगाकच गुगली घाल्या. तुमकां जेन्ना भाईचें स्टेटमेंट आयकलें आनी तुमी, हांवें जनरली तुमकांय इतले अग्रेसीव पळयले नात, आमी तुमकां सदांच सोज्वळ पळयल्यात, तुमी अशें कित्याक रिएक्ट जाले? ताची कारणां अशीं की 2-3 कारणां की राजभाशा विधेयक पास जेन्ना जालें तेन्ना गोव्यातले मराठी लोक जे आसात तांकां मातशें दुख्ख जाल्लें की 30 पैकी 20 आमदार मराठीच्या बाजून आसतना काँग्रेसीन व्हीप लायलो आनी मराठी जाली ना.
दुःख जालें सगळें. ताच्या नंतर काळ फुडें वचत रावलो. ताच्या नंतर चंद्रकांत केणीच्या अंडर राज्यभाशा हांणी एक समिती नेमिल्ली आनी तातूंत ताका सूचना केल्ली आनी तातूंत सदस्य भाई आशिल्ले. आनी तातूंत ताणें सूचना केल्ली की कोंकणी आनी मराठी ह्या दोगांकय राज्यभाशेच्या हातूंतल्यान फुडें वचपा खातीर जे कितें गोंयान ह्यो राज्यभास कायदो लावंक जाय म्हणजे हे स्पश्टपणे म्हणिल्लें कोंकणी आनी मराठी. ताच्या नंतर गेल्या 10-15 वर्षांत म्हाका दिसता की गोंयान अशा प्रकारचें एक वातावरण निर्माण जाल्लें की कोंकणी आनी मराठीचे साहित्यीक लागीं येवपाक लागले, संस्थात्मक लागीं येवपाक. आमी गोवा मराठी अकादेमी महाबळेश्वर सैलाक हाडलो फर्स्ट टायम कादंबरीचो जेन्ना सत्र जालें तेन्ना. वेगवेगळ्या व्यासपिठाचेर प्रकाश पर्येकर आमी सगळे अशे येवपाक लागले आनी लागीं आयल्या नंतर समजूंक लागलें की एक बरें वातावरण निर्माण जाता. भाईंक जेन्ना महाराष्ट्रांत संमेलन आपयलें तेन्ना तांणी जे एक स्टेटमेंट केल्लो की एक समन्वयाची भुमिका आमी आतां सुरू करूंक जाय. तर हातूंतल्यान एक वातावरण निर्माण जाता आसतना दुसऱ्या कोणी जर एक स्टेटमेंट केल्लें जाल्यार आमकां व्हडलें जातलें आसलें. भाई सारक्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीच्या हातूंत मराठीचें हें स्थान हो जो आमकां चड म्हणजे काळजान जे हें जालें दुख्ख ते राज्यभाशे हातूंत आसूं म्हणजे सहभाशा आसूं फावना म्हणून. आनी ताका लागून तुमी जें म्हटलें न्ही एग्रेसीव जालें की एक अनपेक्षीत अशा प्रकारचो आयल्लो की अरे वातावरण कांयच ना. मराठीन सद्या कोंकणीक खंय त्रास दिवपाचो खंय यत्न केला आनी कितें केला की कांयच जावना न्ही. तुम्ही म्हणटात स्टेटमेंट दुखलेंच पण ते भाईन केलें म्हणून इल्लें चड दुखलें. चड दुखलें हो प्रश्न की तुमी म्हणटा तांकां आनीक चड दुखलें. आज हांव ह्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी जसं सांगलें की म्हाका ह्यो 2 व्यक्ती अशी आसात की म्हाका वाद तुमी पळयलें की म्हाका वाद म्हणटा तो तकल्या येना. तरी आसतना आमी आज हांगा बसल्यात. हांव सादो प्रश्ना वयल्यान हें करता. मराठी ही भाशा आनी तुमचें साहित्य मराठी भितर कितलेशेच अनुवादीत जाला. तुमचे मराठी विशींचे विचार कितें आज सगळे गोंयकारां विशीं एकदां आमी परत आयकुया. मराठी विशीं म्हाका अत्यंत आदर आसा. ताजें कारण मराठी ही आमची सगळ्यांत चड लागींची भाशा. जेन्ना मराठी जन्मा येवचे पयलीं कोंकणी जन्मा येवचे पयलीं महाराष्ट्रीय प्राकृत आशिल्ली. पूण महाराष्ट्रीय प्राकृत ह्या भाशेंतल्यान जेन्ना कोंकणी मराठी गुजराती ह्यो भाशा आयल्यो कितल्योश्योच आयल्यो तातूंतली एक क्लस्टर म्हत्वाचें सगळ्यांत एकमेकाक लागीं अश्यो 3 भाशा. हे भाशा तज्ञांचें म्हणणें की गुजराती मराठी आनी कोंकणी ह्यो एकमेकाक लागीं से क्लस्टर विदीन द इंडो आर्यन लँग्वेजीस. आनी हें जे भाशा प्रेम आसा एकमेकां भितर तें पयलीं पासून चलत आयलां. जेन्ना पुर्तुगेज आयले तेन्ना कोंकणीचेर हावळ आयली. ताजे नंतर म्हणजे येवन येना फुडें तांणी सुरवातीक कितें केलें तें आमकां सगळें खबर आसा. आनी 1684 जो कोंकणीच्या मरणाचें फर्मान अशें ताका म्हणटात तो बॅन करपी आमच्या डिक्री तांणी पास केल्ली ती आमकां खबर आसा. पूण मराठी ही कोंकणीक सदांच लागींची भास. जशी गुजराती मराठीक लागींची गुजराती कोंकणीक लागींची तशीच मराठी लागींची. मराठी चड लागींची अशें म्हणटा हांव. आमकां 2 भाशा आशिल्ल्यो. जेन्ना पुर्तुगेजांनी कोंकणीचेर जर बंदी हाडली किंवा तेन्नाच्या काळार बंदी आयली तेन्ना आमकां लागींची 2 भासो एक कन्नड आनी एक मराठी. हातूंतली आमकां मराठी चड लागींची. कन्नड बिलोंग्स टू इंडो द्रविडियन लँग्वेज ग्रूप आनी ही इंडो आर्यन ग्रूप आमकां लागींची. म्हणटकीर आमकां इमिजिएटली जर कोण लागीं आसा जाल्यार ती मराठी. आनी त्या काळार जेन्ना संत साहित्य तयार जावपा लागिल्लें तें भक्ती साहित्य गोंयांत पाविल्लें आनी गोंयांत भक्ती साहित्य कोंकणींतल्यान निर्माण तितल्या प्रमाणांत जावंक नाशिल्लें. ताका लागून आमकां चड आमची पुर्वज हांव 500 वर्सां पयलींची गजाल सांगता. आनी आमकां गोंया भायर वचचें पडलें तेन्ना आमकां लागीं करची पडली तें मराठीकच. आनी ताचोच परिणाम म्हणून आज आमची परंपरेन आमी मराठी साहित्याक मराठी संत भक्ती साहित्याक मराठी पुजा भजन तसले सगळे कामाक धर्मीक कामाक संस्कृतीक मळार आमी मराठीचो वापर करत आल्यात. म्हज्या बापायन मराठी शाळा चलयली आमच्या गांवांत. हांव मराठी शाळेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण घेतलां. पुर्तुगेज शिकलां पयलीं आनी पुर्तुगेज शिकताच मराठी शिकलां. म्हणटकीर म्हाका मराठी विशींची एक वेगळीशें प्रेम. दुस्वास म्हणटा तो नाच. दुस्वास कसपाक कारणूच ना केन्ना. म्हजी बायल मराठी महाराष्ट्रीयन मराठी स्पिकींग
ती आमी लग्न जावन येते कितले दीस हांव तुजे कडेन मराठी उलयतालो म्हाजे कडेन एक दीस असो आयलो की लोक सांगूंक लागले अरे भाई तूं तुजे कडेन मराठी उलयता ती तुजे कडेन कोंकणी उलयता मरे म्हणून तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें म्हणजे शी हॅज ऑलरेडी पिकड अप द लँग्वेज आनी कांयच फरक ना असो पूण जाता कितें आमी जेन्ना कोंकणीचे बाबतींत आमी कितेंय उलयता म्हाका कितें जालें बरोवपाची 2 भाशा आशिल्ल्यो कोंकणीन बरोवया काय मराठीन बरोवया म्हाका मराठीन मुंबय वतकीच कळ्ळें कोंकणी कितली वेगळी ती तोपर्यंत म्हाका दिसतालें मराठी आमची भाशा आनी कोंकणी आमची मराठीची बोली पूण थंय वतकीच म्हाका फरक कळ्ळो मागीर शणै गोंयबाब हातांत पडलो आनी म्हाका म्हगे दोळे उक्ते जाले म्हणजे आमकां भाशेचे बद्दल कळ्ळें आनी तेन्नाच्यान हांव कोंकणींतल्यानूच बरोवपाक लागलो पूण कोंकणींतल्यान बरयलें की म्हाका विरोध जावप विरोध कित्याक जाता म्हाका कळनाशिल्लें आनी जेन्ना म्हाका कोणी सांगतालो कोंकणी मराठीची बोली मागीर बरें जालें तर कोंकणी जर मराठीची बोली हांव मराठीच्या बोलींत बरयतां मागीर तें एक्सेप्ट जायना हांव ह्याच हाजेर सर तुमकां विचारता कारण हांवें भावीक तो प्रश्न विचारिल्लो की मराठी विशींची तांची भावना हांव तुमकां तुमची कोंकणी विशींची भावना विचारता त्यो जाणून घेवया आनी मुखार या एक पयली गजाल म्हळ्यार आमी गोंयकार सगळे घरा कोंकणी उलयता हांव पेडणी शैलीची जी आसा आमच्या घरान कोंकणी आमी उलयतात परंतु जालां कितें कोंकणी उलयले तरी आमचें सांस्कृतीक जीवन जें सगळें आसा तें मराठींतलें आमकां ती रसवाहिनी जे रक्तवाहिनी म्हणटात तशी आयिल्ली आसा एक गजाल अशी आतां भाईन मराठीची परंपरा सांगली आमकां अशें दिसता की मराठी महाराष्ट्राची म्हणून आमी तेचे करिनात मराठींतले अनेक साहित्य प्रकार हे आमच्या गोंयकारांनी केल्यात म्हणजे कृष्णदान श्यामान जे भागवताचेर जी श्रीकृष्ण चरित्र कथा बरयली एकनाथा पयली म्हणजे हांगा गोंयान संगीत नाटक गोंयान आमचे कृष्णम भट बांदकर पयले लिखीत नाटक रघुनाथ सावंत म्हापशेचे आमचे तांणी केले पयली नाट्य लेखिका हिराबाई पेडणेकर म्हणजे हांगा इतिहास पळयतना आमच्या पुर्वजांनी मराठी बरोबर घेवन हांगा आयिल्ले आसात तेन्ना एक काळ असो आशिल्लो की मराठी आनी कोंकणी हांचे अद्वैत असले जे म्हाका दिसता की 1935 साला जें मराठी साहित्य संमेलन जालें तेन्ना बाळकृष्ण सावर्डेकर आनी दादा वैद्य हांणी कोंकणी कविता सादर केल्ले पण तेन्ना कोंकणी आनी मराठी हे द्वैत कोणाक दिसनाशिल्ले अशा रितीन चलतना मदीं मागीर स्वातंत्र्यानंतर राजभाशा कायदो आयलो आनी तातूंत खरी सुरवात जाली तुमकां कोंकणीचो दुस्वास आसा हांव भाईक विचारताच प्रश्न तुमकां विचारता पयली गजाल म्हणजे हांवें कोंकणी भरपूर बरयल्या आकाशवाणीचेर जवळ जवळ 10-12 वर्सां येववाणीन काडून पळोवचें कोणी जेन्ना कोंकणीन भावगिताची तितले हें नासलें तेन्ना हांवें कंपोज करून बरोवन हें केल्लें आसा पुंडलीक नायकाच्या ऋतून कोंकणी कविता ताणें हांवें धाडूंक नासलें ताणें घेतल्यात आमकां कोंकणीचो कित्याक आमचीच भास न्ही ती पण आमकां अशें दिसता म्हणजे बाकीच्यांक आमकां अशें दिसता की ताच्या पलीकडे जीवन आसा विशेषतः आतां स्पिरिच्युअलिटी जाका म्हणटा हांव धार्मीक म्हणना ते जे संत साहित्य आसा म्हणजे आमकां सोयरोबानाथ जाणें ज्ञानेश्वरीच्याच तोडीचो महदनुभवेश नांवाचो ग्रंथ बरयला सगळे हे संत परंपरेन आमकां जी आध्यात्मिकता जी दिल्या ती पोसपाक आमकां मराठी जाय आमची भुरगीं जी आतां भावगितां आनी जे म्हणटात आमची भुरगीं नाटकां आमची संगीत नाटक आसा जे आयले जे शाकुंतलाच्या पयलीं हांगा कृष्ण भट बांदकरान तयार केल्ले आसा तर ही परंपरा सहज आयिल्ली आसा बरोबर तर म्हजे एक प्रश्न गोंयान अशी एक परंपरा निर्माण जाता ती बाकेबाब बोरकारा सारके की एका हातान कोंकणी एका हातान मराठी शंकररामाणी एका हातान कोंकणी एका हातान मराठी म्हण आमचे गोंयकार मराठी आनी कोंकणीन दोनूय भाशेन उत्तम बरयतात आणि हे दोन्ही भारतीय भाषा आसात आणि दोघांचो एकामेकाक उपयोग आसा आता बाई म्हाका मुद्दम सांगात तुमचे दोगी जाणांचे हें सगळें आयकतकीर म्हाका तर प्रामाणीकपणान प्रश्न पडटा वाद कित्याक वाद म्हणजे अशें जाता मराठी जेन्ना मराठींत कितें घडटा आमच्या गांवांत नाटकां मराठीन जातालीं म्हणजे हिंदूंची नाटकां तियात्र जाताले आनी नाटकां जातालीं पूण विरोध करताले क्रिस्तांव लोक वचून पळोवपा येताले मज्जा येताली तांकां पळोवपाक चोक नको मर सारको अशें म्हणटाले कित्याक काय म्हळ्यार शिवाजी बी पळोवन एक उमेद येताली पूण प्रश्न सॉरी वाद कित्याक काय म्हणून बाई तुम्ही दोगी जाणां जर तुम्ही उलयता ते जर आयकलें म्हाकाच प्रश्न पडपाचो वाद आनी कित्याक चल्ला काय म्हणून म्हजें उत्तर सारकें आसा वादाचें कारण एकूच आसा हय की दोनूय भाशा जर आसात
मराठी कितें आसा आमच्या पुर्वजांनी 2 झाडां लायली, एक मराठीचे एक कोंकणीचे. तेन्ना आमच्याच कडचे काही लोक कोंकणीचे विनपळ जाल्ले की मराठीचे झाड हांगासरल्यान तोडल्यापेक्षा कोंकणी वाडचे ना. हो वादाचो खरो ओके, हो वादाचो मुद्दो. या, बाय, या. उरफाटी जाला कोंकणीच्या जेन्ना जेन्ना कोंकणीचो विकास जावपाचो पावंडो आयला तेन्ना तेन्ना विरोध आमकां फक्त मराठी, हांव वादी वापरता, मराठी प्रेमी न्ही, मराठी वाद्यांचो तुम्ही फरक करता दोन्ही मध्ये. हय खूब फरक आसा. पण म्हाका बाई मुद्दाम एक विचारपा आहे, कारण आतां आमी उलयतात राजभाशेची विशीं. मागीर आयचे घडयेक हांवें पयर जेन्ना डिबेट केली तेन्नाय हो प्रश्न विचारिल्लो. आज तुमकां दोग जाणांक मुद्दाम म्हाका विचारचो दिसता, तुमकां दिसता आयच्या घडयेक आंदोलन जालें, आंदोलना भितर तुमी जशें सांगलें कमिटी जाल्यो, सगळ्यो गजाली जाल्यो, आज इतल्या वर्सांनी राजभाशा कायद्याक हात लावपाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता बाई? पहिली गरज असते राजभाषा कायदो इम्प्लिमेंट करपाचो, ताची बरोबर. कारवाय जावपाची, Absolutely. ती अंमलबजावणी जायना, कारवाय जायना, आनीक तातूंत आमी तातूंतच उरल्यात आमी. तातूंतच म्हणजे सांपडल्यात आमी. जोपर्यंत कारवाय कारवायेक सुरवात जायना तोपर्यंत तरी राजभाषा कायद्याक हात लावपाची गरज ना. पूण मराठीचें स्थान पळय आसा, हांव अजुनूय मानता, हांव मराठी खूब मानता. म्हणजे खूब वाचन आसा गोंयच्या खंयच्याय मराठीवादी मनशा परस किंवा मराठी भक्त मनशा परसय वाचन म्हगेलें कमी ना. मराठीचेंच वाचन, हांव इंग्लीश वाचता, हिंदी वाचता आनी मराठी वाचता, म्हणजे वाचन कमी ना. ताका लागून म्हाका चारूय वटेन कितें चल्लां हें कळटा. पूण गोंयांत आसात ते सगळे कोंकणी भाशक जे मराठीचेर प्रेम करतात, मराठीय वाचतात, मराठीचे संस्कार घेवनूच व्हड जाल्यात. पूण हाजो अर्थ ते कोंकणी भाशक न्ही जायनात. हय. आनी जेन्ना राजभाशा आमी जर राजभाशे पुरते उलयतले जाल्यार राजभाशा कायदो हो जे मनीस उलयतात ती भाशा मानता. कित्याक जो उलयना ताजे खातीर राजभास ना, जो बरयना ताजे खातीर राजभास ना, जो शाळेंत गेलो ना ताजे खातीर ताका राजभास लागना, ताचे खातीर चड गरज आसा. म्हाका ह्याचो सर मुद्दम विचारपा, आज कायद्याक हात लावचो, कारण आज परिस्थिती अशी आयल्या, एक हो वाद जालो, दुसरो त्या वटच्यान लिपीचो वाद चालू आसा. आज आयची गोंय जर आमी पळयलें, गोंयचो समाज जर आमी पळयलो, सर तुमकां दिसता की आज ह्या कायद्याक हात लावपाची परत गरज आसा? खरोखरच गरज ना. म्हाका दिसता तांणी म्हटलेलो मुद्दो म्हाकाय मान्य, राजभाशा कायदो हो व्यवस्थीत ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावप चड गरजेचें. ताच्या पयलींच हांचे जे स्टेटमेंट आसा ताच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हाच्या फुडें कोंकणी आनी मराठींची पत्रां येतली. एक स्टेप तांणी हें सांगलें, आनी खूब गजाली जावंक जाय राजभाशा कायदो जावपाक जाय. पण जालें कितें, आमी जे 37 वर्सांनी फुडें सरत सरत आतां एकठांय पावल्ले, ते भाईंची स्टेटमेंट मराठीचें स्थान हे नाका हो जो शब्द आसा न्ही तो आमकां सामको तो लागलो म्हणटा तुमी काळजाक. एक लागला. दुसरी गजाल आमकां आतां शंका निर्माण जाली की फाटीं 87 सालान राजभाशा निर्माण करतना मराठीचें स्थान नाकारलें, ठीक आसा. आतां सहभाशा म्हणून जे आसा ते नाकारूंक शकतात. मग चिंता खरी गजाल कितें आसा, गोंयान फुडें मराठी जर रावंक जाय तर एक गजाल भावनीक जाली, दुसरी व्यावहारीक आसा, ती राजभाशेन सहभाशा म्हणून जरी तिचें स्थान आसा तें आसूंक जाय. नाजाल्यार फाल्यां दुसरो जर एखादे पक्ष आनी मंत्री हे जे चीफ मिनिस्टर आनी तो हे सहभाशा म्हणून काडे उडयले तर फाल्यां शिक्षणांतल्यान मराठी वचपाची शक्यता आसा. बाई तांची तेच आहा, राजभाशेचो- तुम्ही स्थान नाकारलें हाजी तांकां दुख्ख आसा. हय. न्ही मुळात सांगता, राजभास कायदो आसा तातूंत एक गैरसमज आसा की मराठी ही सहभाशा म्हणून. मराठी सहभाशा न्ही, मराठीचोय उपयोग करूं येता हो एक क्लॉज घाला. तोय बी त्या वेळाचे श्रेश्ठी आशिल्ले तांणी जो मसुदो दिल्लो तातूंत मातसो बदल करून राणे सरकारान तो भितर घुसडला, नाल्यार तो गरज नाशिल्ली. आतां म्हाका सांग, कर्नाटकाची लोकसंख्या जी आसा तातूंत 2 कोटी लोक मराठी आसात, मराठी उलोवपी कर्नाटकांत. कर्नाटकाच्या राजभास कायद्यांत कित्याक मराठीचो आस्पाव ना? खंय आसा आस्पाव? दुसरे कडेन महाराष्ट्रांत ते 13 कोटी मराठी 13 कोटी लोकसंख्या महाराष्ट्राची, मराठी उलोवपी 8 कोटी लोक, म्हणजे उरिल्ले 5 कोटी भायले आसात. गुजराती समाज थंय जवळ जवळ 2 कोटी आसा. पूण तांचो गुजराती भास सहभाशा कित्याक ना किंवा राजभाशा विधेयकांक कित्याक येना? कारण विधेयक आसा ते त्या त्या भुमीच्या त्या त्या प्रदेशाची जी लोकभाशा आसा त्या भाशे खातीर आसता. एक प्रदेशाक 2 भाशा आसता हें म्हाका मान्य ना. कित्याक आमी जेन्ना मातृभाशा म्हणटात, एक मिनीट सांगता, एक मातृभाशा म्हणटात तेन्ना आमकां एक गैरसमज आसता की आवयच्या तोंडांतल्यान आयिल्ली भाशा म्हणून. चूक तें. मातृभुमीची भाशा ती मातृभाशा म्हणून. पंजाबची भाशा पंजाबी आनी जर्मनीची भाशा जर्मन. इतलें म्हणजे ते तातूंतले वस्तुनिश्ठ कितें आसा की हांवें लिस्टच हाडला की गोव्यान 6-7 तरी स्टेट आसात
आता आसाम आसा, बंगाली आणि आसामीच तांचे हे आसा. त्यानंतर मेघालय आसा, 4 तांचे राजभाषा म्हणजे सहभाषाय आसात. अशे आमच्या भारतान 6-7 स्टेट आसात. हे कित्या खातीर करतात की त्या लोकांचे एकंदर प्रत्येक राज्याचे सांस्कृतिक जीवन तांचे मनातले भावभावना हे सगळे जाणून ते करतात. नाल्यार हांगा वाद कित्याक जातलो असलो. बाकीच्या कन्नडांनी हांगा काय मागूना आमचे राजभाषा करा. त्या राज्यान गोव्याची एक विशिष्ट सांस्कृतिक पार्श्वभूमी की जातून मराठी आणि कोंकणी बरोबर आयल्यात. सर पण ह्या असून सुद्धा तुम्ही आज दोघी जण एग्री करतात की आयच्या घडयेक राजभाष कायद्याक हात लावपाचो गरज ना म्हणून. हे तुम्ही एग्री करतात? आम्ही एग्री करतात, पण तांणी विधान जे केला की ती ताक लागून तुमकां दुखला. पण भाई एक गजाल आसा आणि आज संदेशबाब प्रभुदेसायान जो आर्टिकल बरयता एक बरी 2011च्या सेन्ससाची आंकडेवारी दिल्या. त्या सेन्ससा प्रमाणे गोंया भितर हिंदी आपली मातृभाषा म्हणपी लोक जे 2001 ते 2011 मेरेन डबल जाले. आता 2011 उपरांत काय आमगेली जनगणना जाली ना. ती जाल्यार ते घडये आयची आमची गोंयांतली परिस्थिती अशी आसा की घडये ती संख्या आनी डबल जाल्ली आसपाक शकता. सो आमचे मुखार आव्हान तुमी जो म्हळें की आमी मराठी आनी कोंकणीन हातां हात घालून फुडें वचपाक जाय म्हणून. इंग्लिशीचेर येवयाच आमी. बट सर हांव तुमकां पयलीं घेता मागीर भाईमाऱ्या वता. ही आमची नवीन आव्हानां न्ही. आज जेन्ना परत जनगणना जातली तेन्ना घडये हिंदी ही आपली मातृभाषा म्हणून सांगपी गोंयाक वील आउटनंबर प्रोबेबली कोंकणी आनी मराठी. हो आज तुमकां सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम कसो दिसना? ताचें उत्तर आमी सोदूंक जाय. आणि ते उत्तर सोदतना आमी एक गजाल बाळगूंक जाय की दोनूय आमच्या ह्या भाशा समूहांतले असे अनेक लोक आसात की जांचे दोनूय भाशेचेर प्रेम आसा आणि तांकां दुखता जेन्ना अशा तरेचे हे येतना. आणि आमी हातूंतल्यान समन्वय सादचो म्हणजे भाशणां दिवन जावचो ना. प्रत्यक्ष कितें तरी कृती करून जावची पडटली. त्या एक मदी गजाल घडली, बरी गजाल म्हणजे आमी इंग्लीश आमची मायभास जाय म्हणून, मातृभाषा जाय म्हणून जे आंदोलन केल्लें, हांव आसलो, उदयबाब भेंब्रे असले, मराठी कोंकणी एकत्र आयिल्ले, एक वेगळी उर्जा निर्माण जाली. हांव ताच्या फुडें म्हणटा की आतां अशे बऱ्याच प्रकारचे संधी आसात की कोंकणी मराठी एकच. पण पहिली गजाल कितें, एक स्टेप जावंक जाय कितें की अशा प्रकारची विधानां जी आसात ती अनवधानान येवं नाल्यार अवधानान येवं की मराठीचे स्थान ती गरज ना किंवा सहभाषा हे नाका. कितें म्हण ते शब्द वापरलो कितें ना वापरले कितें ताका तो हक्क आसा न्ही म्हणजे हे करपाक. ठीक आसा. मग ते भावना दुखोवपाचें काम जर थांबलें एक गजाल. आणि दुसरी गजाल म्हणजे सध्या एक बरी व्हडली संदी आयिल्ली आसा. नवीन शैक्षणीक धोरण जें आसा तातूंत फावंडेशन लेवलचेर हांव तातूंत काम करता म्हणून की मल्टीलिंग्वल आसा. म्हणजे गोव्यान आमी मराठी आणि कोंकणी दोनूय भाशा भुरगे शिकपीची नवी पिढी आमी नवीन तयार करूंक शकतात. आणि म्हाका दिसता गोव्यातले जे सगळे इंग्लिशीक जे उत्तर दिवंक जाय, तुमी म्हणटात ते भायले समाज जो येता ताका उत्तर दिवंक जाय जाल्यार हे दोन जर भाशा एकत्र आमची भुरगीं दोनूय आणि आमचे कडेन ऐतिहासीक परंपरा आसा न्ही की मराठी आणि कोंकणींतल्यान दोनूय भाशेन उत्तम बरोवंक भाई तुमकां दिसना आज हे जे हांव इंग्लिशीचे याच आमी उलयतना बट हिंदी सारकी गजाल जी अशी आमकां आज ती कळना ती सडनली जेन्ना नेक्स्ट सेन्सस जातलो तेन्ना अकस्मात येवन आमकां आपटतली आणि आमकां लक्षांत येतलें की अरे आमी आनी कितें उलयताले एकामेका कडेन हें तर नवीनच कितें तरी आयलं म्हूण. तुमकां दिसना हें आव्हान म्हूण व्हडलें? खरें सांगपाक म्हणजे हो जो तूं आतां मुद्दो काडला भाशेचो सोड. आमी गोंयांत आसा आज 16 लाख. आमची गोंयकारांची ग्रोथ रेट जो आसा पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट इज 0. म्हणजे इतली आमी 1.32 बी असो आसता सामको नॉमिनल आसा. अशें म्हाजो अर्थ आमी 7 लाख आशिल्ले ते 8 लाख जाल्यात. आज 8 लाख गोंयकार आसात आणि 16 लाख आमचें पॉप्युलेशन आसा. होच एक आमकां दोळ्यांत अंजन घालपा सारको प्रश्न आसा. आमी दोळे उक्ते दवरून रावले नात जाल्यार फाल्यां गोंयकारांचे उरचे ना. हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. थंय आनी आमचे भितर वाद घालतात. वाद कसलो म्हणजे हांव जर म्हाका मराठी नाका म्हणटा जाल्यार हांव वाद घालतां. मराठी आमची तशी म्हणजे राजभाषा विधेयकांत येवपा सारकी भाशा न्ही ती. खंयचीच भास एका प्रदेशाची एक भाशा आसता. बाकीच्याची आतां आसाम धरया, आसामाची भाशा फक्त आसामी, बंगालाची ऑफिशियल लँग्वेज फक्त बंगाली, थंय नेपाळी उलोवपी आसात. खंय आसात दार्जिलिंग भागांत. आनी ताजेर बरयलें आसा दार्जिलिंग भागांत ज्या जाग्यार नेपाळी उलोवपी कम्युनिटी आसा ती त्या स्पीच कम्युनिटीक लागून थंय नेपाळीचो वापर करतले. प्रत्येक कडेन हो स्टेटमेंट आसता. हांगा आमचे कडेन मराठी स्पिकींग एक स्पीच कम्युनिटी अमक्याच जाग्यार रावता अशें ना. म्हणजे आमकां सगळे वेळ आमच्या मराठीचो अभ्यास म्हणून बंद कर म्हणना. हांव मराठीक विरोध करना. विधेयकांत मराठी नाका म्हणला हांवें. पण भाई तुमचे एक आरोप जालो आणि ज्या आरोपाची म्हाका दिसता तुमी उत्तर दिवचें की रोमीचो जेन्ना मागणी लावन धरपा लागले तेन्ना त्या मागणे कडच्यान डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर तुमी हो बॉम्ब घालो म्हणून.
सुपीक तकलेंतल्यान कोणी कोणी वेगळे वेगळे विचार हाडटात तशें ते ताजो आनी हाजो संबंदच ना. आनी पूण आनी एक सांगता, रोमी आनी नागरी हो जो वाद आसा तो वाद चड म्हत्वाचो न्ही. एकाच भाशेंतले दोन फॅक्शन्स ती एकठांय येतलीं. म्हाका खात्री आसा ती केन्ना जाल्यार एकठांय येतलीं. केन्ना थोडे हॉट हेडेड पळय आसतात ते जेन्ना तांकां जेन्ना लेवल हेडेड लोक मेळटात तेन्ना ते समजून घेतले. पूण तो काळ वेळ येवं ना. आज वायट दिसता की आमचेच लोक अशे तरेचो वाद घालतात म्हणून ते वायट दिसता इतलेंच. कोंकणी एकच भास आनी सगळ्यांक जोडपी भास म्हणून म्हाका चड म्हत्वाची. गोंयांत जर मराठी जर प्रेमी असले तरी ते कोंकणी भाशक हें म्हाका मान्य आसा. कळना म्हणटकीच गोंयांतले सगळे वेदर रोमी मागपी नागरी मागपी इवन मराठी मागपी हे कोंकणी भाशक लोक म्हणून सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी गोंया मुखावेली संकश्टां समजून घेवपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की मराठी जे आसात ते म्हणटात आमी कोंकणी उलयतात प्रेम आसा पण आमी मराठी भाशक म्हणटात. आतां सद्या काही काळ तांकां म्हणनी न्ही मराठी भाशक ते कोंकणी बरोवंक लागून तांकां कोंकणी तांकां आमच्या तरणाट्यांक मराठी बरोवंक लागनी. काही काळ समन्वयाच पण ताच्या खातीर आतां परत परत भाई जे परत सांगता न्ही की राजभाशा कायद्यान ते सहभाशा सुद्दां मराठीक उपकारना. आतां हे आज टी व्ही वयल्यान जेन्ना लोकांक वतले तेन्ना लोक म्हणटले अरे तुमी सगळे समन्वयाचे हे करतात आनी एक पावल तुमी मराठी आनी कोंकणी. आतां मराठी सहभाशा म्हणटा ताका शब्द लायात नाका लायात तुमी राजभाशेचे अधिकार ताका दिल्ले आसात न्ही मराठी. म्हणजे तुमी सहभाशा नाका म्हणजे आमकां मराठी हांगा नाका असो सूर तातूंतल्यान येता आनी हो मातसो आमकां सगळ्यांक फुडें वचपाक प्रॉब्लेम आसा. प्रमोद म्हाका मान्य आसा की समन्वयाची भुमिका घेतलेल्या अशे तरेचो विसंवादी सूर येवपाक जायना. पूण जेन्ना काल पर्यंत तूं म्हाका म्हणटालो कोंकणी आनी मराठी एकूच कोंकणी ही भास आमकां मानवता मराठी ही आमची भास आनी अकस्मात आज हांवें एक स्टेटमेंट करना फुडें कोंकणी मराठीची बोली म्हणपाक लागले. म्हणटकीच कोंकणी मराठीची बोली म्हणून आमी आयकून घेवप आनी उगी रावप. हे बाई सर मुद्दाम हे विचारपाक म्हाका उतरावेल्यान उतर वाडत गेला ह्या वादां भितर. हांव प्रामाणीकपणान विचारता कारण हो वाद कोणाच्याच बऱ्याचो न्ही. उतरावेल्यान उतर वाडून घेवन आतां खंयचे खंय पावची पयली म्हाका दिसता आमच्या स्टुडिओ भितर तुमी बरोबर बसल्यात न्ही म्हणून म्हाका कितें दिसता हय की काही जाण बोली म्हणटात पण कोंकणी बोली म्हजी म्हणटात न्ही हो आमी भितरलो सूर पकडपाचो. एक तितले तरी आसा की नाल्यार कोंकणीक विरोधच कर कोंकणी हांगा नाका अशें हांगा कोण मराठी ना. आमची कोंकणी आमी उलयतात आमकां हांगा जाय पण मराठी आमच्या संस्कृतीची भाशा आसा. आमकां ती मूल्य जीवन व्हरपाक हें आसा. आमच्या अजुनूय साहित्य वाचपाक आमकां तिचो खूब उपयोग जाता आनी आमच्याच जे दायज जे आसात तांणी ते आमकां दिल्ले आसात न्ही. भायल्यान महाराष्ट्रांतल्यान येवंक ना ते हांगासरल्यान आमच्या लोकांनी दिल्ले आसा. तेन्ना तिचो अभिमान आसप ती म्हजी भास मायभास म्हणून मांडप हे काही जाण मराठी मांडटलेच. एक काळ येवनी न्ही पळोवया की जेन्ना फुडल्या पिळगेक जेन्ना कितें ते साक्षात्कार जावन हे दोनूय राजभाशा जावचे असो येवंक शकता कितेंय फुडें घडूंक शकता. परंतु ते एक तुम्ही म्हणटा आज वाद नाका आज समन्वयाची भूमिका घेवया. पण ताच्या खातीर आमकां एक भितरलें अशें दिसता की आतां जर सहभाशा म्हण नाका म्हणटात तर फाल्यां हो सूर पकडून फाल्यां आनी खंयचे तरी राज्य येवंक शकता की हांगा हे सहभाशा सोडून ती गोंयान नाकाच ती संरक्षण जाता. बाई समन्वयाचो सूर घेयात ही तांची नमळायेची मागणी. फॉर फुल्ली समन्वयाची भूमिका सामकी गरजेची. पूण समन्वयाची भूमिके खातीर राजभास विधेयकाची गरज ना अशें म्हगे म्हणपाचें. राजभास विधेयक इज टू सेफगार्ड द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी स्पीच कम्युनिटी म्हणून दिल्लें आसा. म्हणटकीर आज आमकां आमच्या लोकांक जर नोकरी जाय जाल्यार कोंकणी जाय म्हणटा तें बरें आसा. कोंकणी बरोबर मराठी डिजायरेबल मराठी जाय म्हणटा तेन्ना एक हुस्को दिसता की हें कित्या खातीर मदीं आयलें. म्हणून आमकां दिसता की विधेयक जें आसा बरें फाल्यां समजा कोंकणी राजभास कायद्यांत ना जाल्यार मराठी समज ना मराठीचें नुकसान जातलें. येदो व्हडलो 15 कोटींचो महाराष्ट्र आसा आनी ताजे पासून आमकां कसलोच भंय दिसना. आमकां भंय दिसपाचो आमकां दिसना. आनी एक परतून सांगता आज जर कोंकणी मोगी लोकांच्या मनांत मराठी विशीं जर मातसो हुस्को आसा जाल्यार ताजें कारण कोंकणीच्या प्रत्येक विकासाच्या पांवड्यार आमकां विरोध केला तो मराठी प्रेमींनी सो कॉल्ड मराठी प्रेमींनी म्हणून आमकां हुस्को दिसता. ओके येस म्हाका हाच्या संदर्भात एकच सांग की तांणी आतां जें विधान केलें न्ही की मराठी हांगा नासले जाल्यार महाराष्ट्रान आसा म्हणून आमी गोंयान आमी मराठीक मानतात न्ही. आमकां महाराष्ट्रान आसली कितें नासली कितें आमकां ताचें कांय लागना. आमची भास ती हांगा आसूनी आनी राजभाशेचें स्थान कित्याक तुमी काडूंक पळयतात.
आमकां ती आमी राजभास जावंक जाय कित्याक म्हणटात की हांगा शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या संस्कृतायेच्या इतर माध्यमांतल्यान मराठी हांगा उरूंक जाय म्हणून. जर एक मुद्दा भाई परत वचचे वयलो मुद्दा तुमी एमओआयचे बरो इशू टच केला आनी थंय पयली फावट आमकां सगळे जाण एकठांय येवन बशिल्ले कारण आमकां एक लक्षांत आयलें की द एनिमी दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट ओन्ली फार मोर बिगर बट इट हॅज अ ह्यूज पब्लीक एक्सेप्टन्स. आय थिंक आमकां कितें दिसता हाजे परस आमकां एक गजाल सगळ्या लक्षांत आयली की पब्लीक एक्सेप्टन्स आसा त्या एनिमी खातीर. आतां इंग्लिशीक हांव शत्रू म्हणना बट एक भाशा ह्या दृश्टींतल्यान जें आव्हान आसा तें आव्हान इतलें मोटें आसा की ताका पब्लीक एक्सेप्टन्स मेळपाक लागला. डावन द लायन सर बिकॉज शिक्षणाच्या तुमच्या अनुभवा खातीर शिक्षण क्षेत्रांतल्या तुमच्या अनुभवा खातीर आंदोलनची जी एक फलप्राप्ती जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना अशें दिसता. हे आतांचें आंदोलन म्हणटा एमओआय आंदोलनाची फाटले हय न्ही ताची फलप्राप्ती कितें जालें लागीं आयले पयलीं एक स्टेप आतां न्ही हे गजाली एकाच दिसान जायना. एक कोंकणी आनी मराठी दोनूय लागीं आयले आनी आमचो मूळ शत्रू तो आसा ही भावना तयार जाली. पण परत 37 वर्सां फाटीं आमकां हे भाईन स्टेटमेंट जे केली ती अनवधानान करूं कशें केलें आनी अजुनूय तांच्या उलोवपाक सर आसा की ती सहभाशा राजभाशा कायद्यान नासल्या जाता त्यामुळे मराठी महाराष्ट्रान ना तर हे विधान आज जेन्ना लोक टीव्ही वयल्यान आयकताले तेन्ना अशें म्हणटाले की हांकां मराठी बद्दल आत्मीयता ना. म्हणजे एका बाजून प्रेम आसा अशें म्हणप आनी दुसऱ्या बाजून ती महाराष्ट्रान आसा न्ही म्हणजे गोंयान नासल्या जाता असो ताचो सूर येता न्ही. पण आमकां अशें म्हणटा की भाई सारख्या व्यक्तींनी हो सूर मातसो काडून जर हाच्या फुडें काही वर्सां आमी आमचो मूळ शत्रू कोण आसा दोनूय भाशांक खावपी कोण आसा ताच्या खातीर बरेच संधी आयिल्ले आसात. तेव्हा एक स्टेप जर भाई सारके मनीस ना बो आपण ते स्टेटमेंट अनवधानान जाली अशें जरी पयली एक सुरवात जरी केली आनी काही काळ आमी कोंकणी आनी मराठी दोनूय भाशांतल्यान आमचे गोंयकार कशे बरयतले सांस्कृतीक जाका म्हणत की अजून आमचे कोंकणीचें संमेलन मराठी अशें एकदां दिसना की कोंकणी मराठी साहित्य एकत्र येवन कितें जावंक शकता. या भाई तुम्ही जेन्ना मराठी साहित्य संमेलनाक गेल्ले तुम्ही जाहीर सांगले की फुडलें संमेलन गोंयांत जावचें आमी सगळे जाण हातभार लायतले म्हणून. हें स्टेटमेंट तुम्ही थंय वचून केलें सगळ्यांक हांगा बरें दिसलें. आज अजूनय हांव मुद्दाम म्हणटा सरान एक बरो विशय काडलो की फायनली आमगेलो शत्रू कोण हांव अजून इंग्लिशीक शत्रू म्हणना हांव आव्हानच म्हणटा तें समजून घेवया म्हणून तुम्ही अजूनय सांगतात की हे संमेलन गोंया भितर जावचें आनी सगळ्यांनी बरोबर ताचे खातीर काम करचें म्हणून. हय डेफिनेटली. आनी तेच कित्याक हांव फाल्यां हिंदी संमेलन हांव हिंदी संमेलन पसून हांगा केल्लें आसात दाखले ल्हान प्रमाणाचें. आज पसून फुडल्या म्हयन्यांत हिंदीचो एक ग्रूप येवपा आसा हांव ताजे कडेन कॉर्डिनेट करतां. हें करपाचें भाशां भितर संवाद जावपा जाय एकठांय येवपा जाय. आनी पूण एक सांगता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांत जाणी म्हाका आदरान आमंत्रण दिल्लें हय त्या लोकां कडेन आमचो विरोध जालो म्हाका थंय व्हरता म्हणून तो ह्या लोकां कडच्यान जे आज जे रस्त्यार येवन अनिल सरा बद्दल म्हणना तांचे बद्दल म्हाका आदर आसाच ते आपले प्रामाणीकपणान काम करतात तांचे बद्दल म्हाका केन्ना कांय दिसना. पूण जे आक्रस्ताळेपणान रस्त्यार येतात पळय आतां सांग म्हाका जर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनान प्रमुख पाहुणो म्हणून आपयलो हांगा त्या पोटान दुखपा जाय. म्हाका थंय तांणी म्हाका विचारलें ते म्हणटा तिकडे गोंयांत स्फोट जातलो बोवाळ जातलो उजो घालतले सगळ्यांक आनी आमी उध्वस्त करूं संमेलन. मागीर तांणी अभ्यास केलो आनी तांकां कळ्ळें की तांणी सांगलें म्हाका ताकाच धाडलो की या म्हणून सांगात तेन्ना आमी आमची पाटीलकी म्हणजे काय ते दाखवतो तेन्ना म्हणून. पूण अशें आसतना श्रीजीचेर म्हजो अपमानूच केलो कौतिकरावाक विरोध करपी तेच आशिल्ले मराठी आशिल्ले. 50 लोकांतले 50 लोकांनी म्हाका सांगलें तांणी योग्य केलें ना तुगेलें बरोबर आशिल्लें म्हणून. पूण आमचे गोंयकारूय थंय आशिल्ले कोणें म्हणलें ना कांय. म्हाका येवन सांगलें पब्लिकली कोणें विरोध केलो ना. जर थंय मराठी भाशेक आमचो म्हाका थंय सांगलें राजभाशा कायदो जायसर हांव खंय केन्नाच कोंकणीन बरयनाशिल्लो. बाकी बाबान मराठी बद्दल बाकी बाबाचो राग काडलो ताणें. बाकी बाबांना कोंकणी जाय आशिल्ली पूण ताणें सगळें खंय मराठीन बरयलां कोंकणीन बरोवंकच नाशिल्लें असली. आनी हांव तुमकां सांगता एकच मुद्दो अनिल बाब एकच सांगता म्हाका मराठीचेर प्रेम कशें करचें हें म्हाका बाकी बाबान शिकयलें. बाकी बाबाली काव्य साधना पळय पूण बाकी बाबान केन्नाय कोंकणी कडेन सुद्दां एकनिश्ठ रावलो. ताणें कोंकणी आपली मातृभाशा पूण मराठीक सगळें दिलें. दुर्दैवान कितें जालां मराठी साहित्यिकां भितरय बी किरण नगरकर खूब सुंदर मराठी बरोवपी पूण ताणें खूब इंग्लिशीय बरयलां. तो इंग्लीश बरयलो म्हूण तांकां नाका जालो
खूब जाणांक हांव सगळ्यांक जनरलायज करना आनी ते अरुण कोलटकर अशी- मराठी बरोवपी आशिल्लो आनी इंग्लिशी बरोवपी तांकां इंग्लीश बरयता म्हणून अशी विभाजनां आमच्याच भितर जावची न्ही. हां, exactly. Yeah, sir, yes. म्हणून हांव कितें म्हणटा, वेगवेगळ्या वृत्ती प्रवृत्तीचे लोक आसले आमच्या गोंयांत आमी कोंकणी मराठी लोकांनी कशें वागूंक जाय हे आमच्या हातीन आसा न्ही. विशेषतः विचार करपी जे आसा, भावनेन आक्रस्ताळे प्रमाण करपी हे जाय. पण पयली गजाल घेतली, मुळांतल्यान म्हाका न्ही मना पासून दिसूंक जाय की कोंकणीक मराठीची गरज आसा, मराठीक कोंकणीची गरज आसा. ते आदी आमच्या लेखकांक कितें गरज आसा तर मराठीक नवीन हाचे जे शब्द आसात वेगवेगळ्या आमच्या पेडणेंतल्यान आनी वेगवेगळ्या कोंकणीचे शैली आसात वेगळे, त्या शब्दांनी मराठी वाडटली गोंयची. आणि मराठीचे सध्या अनेक अशा प्रकारचे वैचारीक साहित्य घेयात किंवा वेगवेगळे कला घेयात. आमच्या भुरग्यांक आतां मराठी भावगीतां जाय, नाट्य संगीत जाय, हे मराठी कडल्यान मेळटा. आणि विशेषतः कोंकणीतले अनेक लेखक जे आसात ते मराठी माध्यमांतल्यान शिकलेत, हे आमकां मान्य करूंक जाय. मराठी माध्यमांत शिकले ते खंयच्या कोंकणी शाळेन वचूंक ना, पण ते उत्तम मराठीन तांणी बरयले, उत्तम कोंकणीन ते बरोवंक शकले. दोनूय भाशेनी आमी बरोवंक शकतात. मग आमकां एकमेकाची गरज आसा हे मनांतल्यान दिसता का? म्हाका फायनल सर हांव तोच एक प्रश्न तुमकां विचारता. बाईन सांगलें की आपूण अजून हें आसा की गोंयांत महासाहित्य संमेलन जावचें आनी सगळ्यांनी बरोबर ताजे खातीर वावुरचें म्हणून. तुमचो आज जर ही जे बाई जी गजाल सांगतात ती आज तुमकांय मान्य आसा? न्ही, म्हाका न्ही भाई हांव तेजे एप्रिशिएटच करता, पण म्हाका कितें आसा, हे करत आसतना मदीं जर अशा प्रकारची जर विधानां आयली न्ही जाल्यार दुखता म्हणटा तुमी. बाकी कितें करता, बाकी आमी न्ही झगडटले केन्नाय, ताका काय व्हडले प्रॉब्लेम ना. पण हे जे राजभाशे मराठीचे स्थान हांगा नासले हे मात्र ते गोंयकारांक दुखता. हय, सामकें. म्हाका एक गजाल आनी एक गजाल म्हाका Yes, वायट बाई, दिसली आनी quickly, एक yeah. गजाल म्हाका वायट दिसली जेन्ना विरोध म्हाका विरोध केलो हांवें जेन्ना Yes. एक स्टेटमेंट केलो ताका विरोध जालो. हय. विरोध जावप हे डेमोक्रेटीक रायट हो सगळ्यांचो, पूण थंय संविधानाचो आमचे भाशेचो अपमान जावपाक जायना. कोंकणी मराठीची बोली हें विधान सगळ्यांनी वगैरे तोंड आपण आयकलें. हें एकल्याय ग्रुपान मराठी सो कॉल्ड मराठी वाद्यान म्हणया मराठी प्रेमींनी ताका आक्षेप घेतलो ना. कोंकणी मराठीची बोली म्हणल्यार मराठीचें प्रेम. ओके. आनी गोंयकारांनी वगैरे हांव दुरुस्त आयकुपाचें. करता की आमचो परेश प्रभू जे आसा हय. तांणी नवप्रभान हातून बरला की एकेकाळ म्हणटाले बोली, पण आतां आमच्या सारके अनेक जण म्हणना की ती प्रमाण भाशा आणि ती व्हडली भाशा जावनी न्ही. आमी ताका हे करतात सहाय्य. म्हाका दिसता आज सर ह्या नोटाचेर हांव थांबता, कारण तुमी आज जो लास्ट हो गजाल सांगली, भाईन आपल्याक कितें दुखला तेही सांगलें, तुमी आपल्याक कितें दुखला तेही सांगलें. आनी म्हाका दिसता अख्खें गोंय तुमकां दोगूय जाणां वळखता. आनी तुमी दोगूय जाण अशी व्यक्ती न्ही जांकां वाद हो शब्द आमी लावपाक शकतात. आनी जशें दोगी जाणांनी सांगलें की हो वाद गोंयकारांचे बऱ्याच न्ही, आमच्या मुखाल्ली आव्हानां वेगळीं आसात, चॅलेंजीस वेगळी आसात, तेन्ना कोणाकूच हो वाद वाडिल्लो नाका. बट आमचो आज एक हो बाई प्रयत्न आशिल्लो आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी आनंद दिसता इतल्याच कारणा खातीर हो वाद जावन सुद्दां दोन गोंयकार येदे व्हडले मनीस येवन एकामेका बरोबर बसपाक शकतात, इतले वस्तुनिश्ठ रितीन चर्चा करपाक शकतात. ही एक देख आमी आज गोंयकारां मुखार दवरल्या आनी ताजे खातीर भाई सर हांव तुमचो उपकारी, कारण ही संदी म्हाका दिली. म्हाका खूब जाणांनी हांव जेन्ना हो प्रोग्राम प्लॅन करतालो म्हाका खूब जाणांनी सांगलें जातली मरे काय म्हणून. हांवें तांकां सांगलें की म्हाका हांव दोनूय जाणांक बरो वळखता, म्हाका दिसता मनांतल्यान दिसता की हें जातलें. आनी तुमचे दोगी जाणांचो हांव इतल्याच खातीर उपकारी. गोंयकार म्हळ्यार कितें आनी गोंयकारपण म्हळ्यार कितें तें आज हांगा एकठांय बसून बाई सर तुमी दाखोवन दिलें, म्हणून तुमचे दोगी जाणांचें अभिनंदन करता, उपकार मानता. आनी दोगी जाण इतले मनमेकळेपणान उलयले म्हणून परत बाई थँक्स अ लॉट सर, थँक्स अ लॉट. इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.